वर्ष पद्धतीप्रमाण पणजे महानगरपालिका क्षेत्रांत पारंपारीक अष्टमीची आणि चवथीची फेरी भरता. अंदू ही फेरी 15 ऑगस्ट ते 26 ऑगस्ट मेरेन चलतली. हे फेरयेंतल्या स्टॉलां खातीर अर्ज भरपाक मंगळार सावन सुरवात जाल्या. अर्ज भरपा खातीर लोकांनी महापालिके मुखार गर्दी केल्या. फेरयेंत स्टॉल घालपा खातीर 2 मीटर जाग्याचे 26,900 रुपया विक्रेत्यांक भरचे पडटले. अष्टमीच्या फेरयेंत अंदू अर्ज घेवपाक थळाव्या विक्रेत्यांचो आंकडो सापूच कमी आसा, जाल्यार बिगर गोंयकार विक्रेत्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याचो दिसून आयला. अर्जाचे तशेंच नितळसाणेचे शुल्क मेळून वट्ट 26,900 रुपया कॅश भरचे पडटा. तशेंच फर्निचर आनी हेर लाकडी वस्तू विकपी गोंयकारांक लेगीत ह्या फेरयेर स्टॉलां उपलब्ध करून दिल्लीं आसात, अशें महापालिकेचो UDC दिनेश मराळकार हांणी सांगलें. अराउंड 130 लोकांनी अर्ज भरले. आणि कितले तांकां पे करचे पडटा? पेमेंट म्हणजे असं आता 26,900 घेता आम्ही, विच इन्क्लूड सॅनिटेशन चार्जेस आणि फॉर्म फीज. ओके. हे 12 दिसांक 15 ते 26. कितले रुपये म्हटले? 26,900. 900. ओके. आता 120 लोकांनी तरी अर्ज भरल्या. ओके. आणि कितली लोक म्हणजे आता मेरेन आसात आता कितली फॉर्मां दितले? फॉर्मा ऍक्च्युली आता थोडी व्हडली फॉर्मा व्हडली स्टॉल्स आहा ती 292च्या वयल्यान स्टार्ट जाता. ती फर्निचर शॉप आहे. ओके. त्यांची सेपरेट प्रोसेस चालू आसले. हां. ते फर्निचर फूल भरतले. बरें. ते अजून स्टार्ट करूंक ना आमी. ना. ते मागीर हे सध्या 292 पर्यंत ही फॉर्मा येते. आता कितले म्हणजे तुम्ही सांगता तसे 12 दिसांक खातीर. ओके. आणि आता केन्नाच्यान स्टार्ट जातले? आता 15 तारखेला. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. ओके. आणि आमचे कितले गोंयकार आसात चड बीन अशें कितें? गोंयकार कमी आसा. म्हणजे आमी ट्रेडिशनल एक दवरला थंय, पण गोंयचे पाटवाले बी आहा तांकां ट्रेडिशनल स्टॉल्स दवरल्या. ते सेपरेट फॉर्मा हां. तेंचे डायरेक्ट येता, तांकां पेमेंट तांकां डायरेक्ट. ओके. आणि सर 26,900 आसा न्ही विथ फॉर्म न्ही, फॉर्माची वेगळी अशी ना? including form. Including form plus sanitation charges. हां. तेच. Which is 200 rupees per day. पर डे. ओके. 15 तारखेच्यान स्टार्ट. 15 तारखेला. येस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.